आता पळया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। गोंया खातीर खासा दर्जाची मागणी करपी अलिना साल्डनान पयली राजीनामो दिवचो अशें म्हणपी काँग्रेसीचो म्हणयारो सुदीप तामणकाराचो भाजपाचे महिला मोर्चान निशेध केलो। आमची विधानसभेनूय तेजे ठराव पास जाल्लो आसा की गोंयांक खास दर्जो मेळचो। तिने आनी म्हाका दिसना की कितें वेगळें मागलेलें आसा। तिकाय दिसता की गोंय हें गोंयकारां खातीर उरचें, खास दर्जा मेळचो म्हणून, आनी ही मागणी केल्या म्हणून तो पळय तेजे राजीनामा मागता, हें म्हाका दिसता चुकीची गजाल जावन आसा। Now he has to think again where Congress has given a proper ministerial candidate to any of the lady who have been earlier elected. If you have seen in the last election, last assembly also, wherein only Victoria Fernandez was the only lady MLA, and she had asked also, she was on a hunger strike also for her ministerial position, but she was not given a ministry. सो म्हाका हांगासर सांगपाचें अशें दिसता की ज्या पार्टीचे अध्यक्ष एक महिला आसा तरी सुद्धा ताचो प्रवक्तो एका महिलाचो अनादर करता। पीडब्ल्यूडीच्या ज्युनियर इंजिनियरांच्या संघटनेन भारतीय इंजिनियरिंगाचो जनक सर एम विश्वेश्वरय्याची जयंती मनयली। कामाच्या दर्जा कडेन तडजोड करची न्ही असो उलो पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकरान इंजिनियरांक मारलो। जे आमकां दिसता ते आमी आउट ऑफ वे वचून वी हेल्प यू, त्या खातीर तुमचे कडच्यानूय आमकां कितें तरी मेळपाक जाय। दॅट इज वॉट आय वॉन्ट इज गुड वर्क, आय वॉन्ट द बेस्ट क्वालिटी वर्क। कला अकादमीत आदिवासी कलाकारांनी तयार केल्ल्या चित्रांचे प्रदर्शन भरला। देशभरातल्यान 40 आदिवासी कलाकारांची चित्रां प्रदर्शनाक दवरल्यात। 1 ऑक्टोबर मेरेन हे प्रदर्शन चलतले। आदि चित्रा एक्सक्लूसिवली ट्रायबल पेंटिंग्स ऑर्गनाइज्ड बाय ट्राइफेड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। This is second time we are doing in Goa to make awareness of the tribal paintings, not only paintings, even tribal crafts, and basically to empower economically and socially development for the tribal peoples. Bureau report, Prudent. चर्चिल ब्रदर्स आणि मोहन बागाना मदीं शेनवारची आय लीग मॅच ड्रॉ उरली। म्हापशा धुळेर ग्राउंडार जाल्ले मॅचीन दोनूय पंगडांक गोल करपाक येस आयलें ना। पोरुच्या वस्तार चर्चिल ब्रदर्स उक्तावणाची मॅच हारिल्ल्यान मोहन बागाना कडेन जाल्ले ड्रॉ मॅचींतलो 1 पॉयंट घेवन चर्चिलान खातें उगडलां, जाल्यार मोहन बागानाच्या 2 मॅचींनी 2 पॉयंट जाल्यात। I also welcome my expert commentator, former international, Mr. Savio Madeira, and also the assistant national coach. As the players line up for the handshake, the atmosphere at this ground is really fantastic. We have a packed stadium coming to witness this match. As we want to observe 1 minute Now, of silence, we shall be observing a minute's silence because of the death of Dominic Suarez, a very famous footballer of the country. Well, Churchill have had a very good pre-season. They created many chances, missed a penalty, hit the post twice. Of the Airtel I-League, and this is the second round which has been going on match, and Mohun Bagan has come with 1 point, and so here the match begins. And the first attack is by Churchill. Adil Khan. Where Zaki tries to take a strike, easily collected by Arindam. These are the few of the highlights which we are trying to show you from this 17th edition of the Airtel I-League. And here while on your screen you see the replay, action replay, and that was a brilliant save. Well, I think it was a good ending to the Airtel I-League match between Mohun Bagan and Churchill. सांगेवेल्या संगमपूर सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या सट्टीचो ड्रॉ जालो। ह्या निकाला वेळार सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय, कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल, उद्देगीक मंत्री महादेव नायक हाजीर आसले। सट्टीचो ड्रॉ काडचे पयलीं सुभाष फळदेसायान देवाची आरती केली। पळयात कांय खिणचित्रां।
इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.